पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी वेर्णेच्या म्हालसा नारायणी देवळाच्या तळयेच्या कामाची पळोवणी केली। तशेंच म्हालसा नारायणी चॅरिटेबल ट्रस्टान MOU सय केलो। RDX गोवा खातीर वेर्णेच्यान प्रसाद नायक। MOU आमकां जाय जाल्लो बिकॉज सम डॉक्युमेंट्स आर रिक्वायर्ड न्ही कितें आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कितें आतां आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कॅनॉट कम हियर न्ही बरोबर ते आमी जे जस्ट करतले तेंगे हेजी प्रमाणे प्रत्येक जे आमी आज सुद्दां करत आसात तेंकां विचारत करतात खंयचेच गोश्टी अशी केल्ली ना की आमी म्हणायचे जागो आमगेली न्हीच हे एक टेंपल सोडून घेवन हे टेंपल नंतर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान इतलो व्हड प्लॅन केल्ले आसा आनीक म्हाका दिसता ते आमी सुद्दां पयशे घालून केले तेजे आनंद जाता नाजाल्यार सगळें आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कॅनॉट डू एवरीथींग न्ही बरोबर दिसता बरोबर तेजें हांव सांगलें तेका आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट जे आमगेले डिवोटीस यूज करतात ते तुमगेले 1 रुपया नाका व्हेरी क्लियर म्हाकाच मना पासून नाका गव्हर्मेंटाल पयशे म्हाका नाका कित्याक आय विल वॉन्ट टू अर्न एंड लीव व्हेरी प्रिंसिपल अशें की न्ही सो तें खूब बरें जालें आमकां आनी हें जाल्लें आनी देवानच हेल्प केला म्हटल्यार काय नाशिल्लें देवानच दिलो हें सगळें कर म्हण हो मेमोरंडम आयज दोनांच्या भितर एक्सचेंज जाल्लो आसा आमी ह्या देवस्थान समितीचें खूब खूब अभिनंदन करता हाचे फुडें ज्या ज्या वेळार तांकां कितें नाविन्यपूर्ण करचें लागतलें जर कितें सिवील स्ट्रक्चर्स उबे रावतले जावं बाकीचे ज्या ज्या जाग्यार आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाची गरज पडटली सरकाराची गरज पडटली त्या त्या वेळार आमी तांकां NOC दिवन ह्या म्हणजे ट्रस्टाच्या मार्फत जी जी कामां जातात ती सदोदीत कार्यान्वीत करपाक आमी तत्पर आसतले निस्वार्थीपणान अत्यंत प्रामाणीकपणान आयिल्ल्या भाविकाच्या सगळ्या फंडांतल्यान खूब मोठे प्रगती ह्या देवस्थानान जाता म्हणून आयचो एक अत्यंत हांव त्या खातीर म्हणटा की इतिहासीक निर्णय जाल्लो आसा आनी त्या इतिहासीक निर्णयान अशे ट्रस्टान जबाबदारी घेवन हे मंदिराची फुडली वाटचाल आसा ती बरी करपा खातीर तांकां सदांच देवान आशिर्वाद दिवचो मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग म्हणजेच आमच्या सरकारा कडेन तें वेटींग प्रॉपरली वेटींग जाता ज्या पद्दतीन आमकां तें दिवपाक मेळटा त्या पद्दतीन कारण सरकार ही एक वेगळी हें जाता सरकाराचे सगळे ऑफिसर्स हांगा ते कार्य करपाक शकनात ते ट्रस्टी करपाक शकतात हांगा म्हाका दिसता की करोडाचो म्हणजे तांची संपत्ती ह्या देवळाक लागलेली आसा अशा पद्दतीचे जे कोणी मुखार आयले जर जायत आनी स्वतंत्रपणे ती जबाबदारी घेवपाची आनी तांचो इतिहास जर बरो आसा आनी तांणी ज्यो कोडल फॉर्मेलिटीज लागतात त्यो सगळ्यो परिपूर्ण केले जर जायत निश्चितपणान आमी असले कार्याक भितर सदांच मुखार आसतले।